पेना दी फ्रांस पंचायतीन शुक्रारा परवरच्या बेती नुस्तेमारी जेटी लागसार अतिक्रमण केल्ले गाडे मोडपाची मोहीम हातात घेतली। या गाड्यांक लागून त्या वाठारात येरादारीची गच्चमुड्डी जाताली। येरादारी सुरळीत करपाच्या हेतान हे गाडे मोडल्यात अशें थळावो सरपंच स्वप्नील चोडणकारान सांगले। पळयात। पेना द फ्रांस पंचायत वाठारांत येवपी बेती वाठारांत रस्त्या कुशीक जायत्या बारीक बारीक गाड्यांनी अतिक्रमण केल्लें। थळावे पंचायतीन हे गाडे मोडपाची मोहीम सुरू केली। ह्या गाड्यांक लागून आनी रस्तो अरुंद आशिल्ल्यान वेरे आनी पोंबुर्फा रस्त्यार येरादारीक आडमेळी जाताली। योग्य सुवात निश्चित केल्या उपरांत ह्या गाड्यांक दुसरे सुवातेर व्हरतले। सरपंच स्वप्नील चोडणकारान सांगले। आयकात। प्रोजेक्टेड जाता तुम्ही पळयला आसतले पळय रस्त्याचेर पळय एनक्रोचमेंट जाल्लो आसा ते पंचायतीन इनिशिएटीव घेतलो सगळ्या पंच मेंबरांनी आणि आयज हे आमी हांगा उबे आसात ते डेमोलिश करतले। खुबशे गाडे आहा देवूळ रस्त्यार येयल्ले तेवूय डेमोलिश गाड्याचो ना लास्ट टायमार पॅन्डेमीक जाल्लेलो पळय न्हू तेन्ना जे आमचे गांव भाव आसलेले पळय तेंच्या खातीर ते आमी एक तांकां तेची पोटा पाणयाची सोय जावची म्हणून ताका ते गाडे आमी पंचायत मार्फत आमी ताका इश्यू केल्लेले। म्हणल्यार आतां आमी हॉकर झोन आयडेंटिफाय करपाचें काम चालू आसा। जेन्ना हॉकर झोन आयडेंटिफाय जातले बेगीनच्या बेगीन तेन्ना ते आमी एक गाडे आसा न्हू ते आमी सगळे ते गाडे शिफ्ट करतले। पूण हे आतां हे जे तूं पॅन्डेमिकाच्या टायमार म्हणटा गाडे कितले वर्सांचे गाडे ना हे जे पळय जे सायडीन तुमी पळयला आसतले ते पॅन्डेमिकच्या टायमार गाडे येयलेले। तेच्या पयलीं जे पळय गाडे आसलेले ते दुसरे सायडीक आसलेले आनी ते प्रॉब्लम नासलेलो तेंचो। आतां आमी सगळे गाडे हांगच्यान आमी शिफ्ट करतले। आज जागो आयडेंटिफाय करपाचें काम चालू आसा, उलोवणी चालू आसा ते तुमकां इमिजिएटली आमी सांगतले। फक्त आतां तुमी डेमोलिश करता ते रस्त्या वयलेच करता। रस्त्यार जो पळय एनक्रोचमेंट जाल्लो आसा ट्रॅफिक जाम जाता लोकांचो इश्यू आसलेलो खूब कंजेक्टेड जाताले मालीम त्या खातीर आमी हे डिसिजन घेवन आमी हे सायडीक काडटा। आतां ते पात्रांव जाता आमकां काय येवना आमी भाड्याक रावता। तुमी मातसो नोटीस बी येवना आमकां येयले आसले तरी काय आमकां खबर ना म्हणजे गोवा 365 खातीर बेतीच्यान विलियम रॉड्रिगीज।